अशी परिस्थिती जाऊच शकना. जीएमसी व्हेंटिलेटर बी सगळे असतात, आमचे बॅकअप्स असतात आनी खंय कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर जाल्यार चवकशी करपाक ऑलरेडी लायल्या. कोण तरी केन्ना केन्ना कितें लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता आनी ह्यो योग्य न्हय, कारण इट इज अ हेल्थ फेसिलिटी एंड आय एम पर्सनली मॉनिटरिंग नो इश्यू. सर श्रीपद बेळकाची परिस्थिती ती इज रिकवरिंग वेल. हांव स्वता वचून पळोवन आयला न्ही पळय. केन्ना डिस्चार्ज बी दितले अशें कितें आसा? सर सर Sir, actually, 3 days enough for the session. What is that? 3 days session is enough. Not at all. The government is using the excuse of the pandemic to kill democracy in Goa. In the bargain, the government has come up with so many laws and conventions, which is not only killing the legislative democracy, but which is ensuring that there is loss to the exchequer. Corruption becomes more vibrant. Swayampurna and Atmanirbhar in corruption. And this session, 3-day session, is a mockery of the democratic process. 3 days session. आम्ही ऑनलायन एग्जामी जावच्यो म्हणून मागताले. हो मुख्यमंत्री ऑफलायन जाय म्हणटालो. ऑफलायन जाय म्हणपी मुख्यमंत्री आज सेशन करपाक भिता. कितें म्हणल्यार तो हें सांगता की कोवीड चालू आहा. कोवीड जर आमकां चालू आहा, भुरग्यांक चालू ना कोवीड, हे सगळें डबल स्टँडर्ड वापरल्या. कित्याक सरकार ओपोजिशन सामकें काबार जाल्लें आहा. इतलें काबार जाल्लें ओपोजिशनाक पसून म्हळ्यार नंबरांनी काबार जाला. ते काबार जाल्ले ओपोजिशनाक पसून फेस करपाक सरकाराक लायकी ना. आमचे मुद्दे म्हणटा ते पयलीं म्हणटा ते जे सरकारान गोंय म्हणटा विकूंक काडला कोळसो हाडून. डबल ट्रॅकिंग हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, लोकायुक्त डायल्युशन, HPA, मागीर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मागीर सगळे जे विशय जे आमी आज पळयता, IIT मेळवली, पळयलें सरकाराक नाका जाल्यार पसून तें करचें पडटा. तुम्ही सांगला पॅन्डेमिक लागून असेंब्ली फाटी आयला जाल्यार इफीक पॅन्डेमिक लागून तेंच न्ही रे, कोणाक लागना. खंयच पयशे घेतना खातना गांजा हाडपाक पॅन्डेमिक लागना आशिल्ली. ओल्ड गोवा ग्रेटर पेंजीम PDA व्हरपाक पॅन्डेमिक लागना. पॅन्डेमिकान रिजनल प्लॅनाचे 16 मिटिंगो जायत आहा. सो तांचो धंदो आनी तांचो मिटर हे सरकाराचो चालूच आहा. थंय पॅन्डेमिक लागना. पॅन्डेमिक लागता उत्तर दिवपाक पडटा तेन्ना. इतलेंच सारकें सिद्ध जाल्लें. थँक्यू. शुभ राम